जुमल्या सोम्या मंदिरात तुझ्या एका दिवस रूपकारात तुझ्या गीता गावून प्रणव अर्पिता बली पेटून तुका वंदिता दीपोळी तुका वसिता दया माया तुझी नियाळता पातकीची बोगस म्हण मागता आगार कृपा बेसावा शेता जमल्या सोम्या मंदिरात तुझ्या एका दिवस रूपकारात तुझ्या गीता गावून प्रणव अर्पिता बली पेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, मोरी आमच्या पवित्र सेवेच्या जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत एक वर्त पात्र घेता. हर एका दिसा आमी मोरयेचें नांव काडटा. तेच्या मुखांतर जेजू सरशी आमी सदांच ते सोमकोंक प्रयत्न करता. तेरसाचें भक्तीपण आमी करता आसतना जेजू कसो आमी नियाळ करता, जेजूचे मेस्तेर आमी नियाळ करता आनी कशें जेजू मोरी आनी जोजे हांचें जिवीत ह्या संवसारांत फळादीक जालें त्याच प्रमाणे आमचेय संवसाक आमी मागता. आज आमी रोजार मायेचें फेस्त आचरण करता आसतना परत आमच्या कुटुंबाक तिच्या माथाकाल समर्पण दिवया. ती आमच्या कुटुंबाची राणी, आमच्या संगी रावों दी आनी आमकां समेस्तांक जेजू सरशी पोसोंक सदांच वाट दाखोवन दी म्हण आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान आज आमी भेटयत आसतना आमी केल्ली सर्वपातकां ह्या घडये उडासाक हाडया आनी खालतेपणी आमी देवाचें बक्षाणें मागया. सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुण्यानुसार सांगता, मनान चिंतून मनानुसार वायची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थोया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजून तुजो पोत मनीस जालो म्हण आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. जेजू सर्गार चडल्या उपरांत शीस ओलिवेत नांवाच्या दोंगरांतावन जेरुसलेमाक फाटीं परताले. जेरुसलेमांतावन ओलिवेत चड पयस ना, चड उणें अर्द्या मैलांतलें पयस जायत. शहरांत पावतच ते रावताले त्या माळये सालाक ते सोडून गेले. 22
तांचे सवय असले अशें ते एक मनान कळनासतना मागणे करीत असले. देवाचे उतर हे सदैव अंकवारी मरी सस्नीक बापाच्या पुताक वावयलेली. सदैव अंकवार मरी सस्नीक बापाच्या पुताक वावयलेली. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक खाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. सदैव अंकवार मरी सासनीक बापाच्या पुताक वावयलेली. सक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यात. भाग्यवंत ताचें नांव. दाखयता तो काकूळट आपणा भियेतल्यांचेर संततेतावन संतते पर्यंत. सदैव अंकवारी मरी सासनीक बापाच्या पुताक वावयलेली. आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयला. आपल्या काळजान वटपोन चिंतल्या हंकार्यांक ताणें दुस्पटायल्यांत. पोतबेदारांक उंच आसनांत तावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यांत. सदैव अंकवारी मरी सासनीक बापाच्या पुताक वावयलेली. भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी क्रिस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यांत. इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. बिरमोतीचो काकुळतीचो उगडास कन आसलो. सदैव अंकवारी मरी सासनीक बापाच्या पुताक वावयलेली. सक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यांत. भाग्यवंत ताचें नांव. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. 6व्या म्हयन्यांत देवान गाब्रिएल दुताक गलिलेच्या नजरेत गांवाच्या एक शहरांतले एक अंकारी सशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुसे नांवाच्या एक दादले लागीं करार जाल्ले. ते अंकारीचे नांव मोरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्माली आनी हो नमान कोसुल्लो जावयेत म्हणून आपल्या इतल्याक चिंतून पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्त जातलो आनी परमोन्नतचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यसन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाल तो राजवट चलयतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हे घडचें कशें? हांव आजुनी अंकार. देवदूतान तिका जाप दिली,
पवित्रोत्म तुजेर येतलो आनी परमोन्नतीची तुजी सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथाक आपले मातेरे प्रायेर एक पुता गर्भस्थ जाल्या आनी वांजटी म्हूण लेख तिका हो सवो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचे कसलेंच ना. तेदवा मरयेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे मुजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचे उतर हे. वगणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, येदोळूच आमकां कळीत आसचे प्रमाणे आज रोजर मायेचें फेस्त वा स्मरण आमी करता. म्हणजे तेर्साचें भक्तीपण आनी त्या भक्तीपणा मुखांतर क्रिस्तांव कुटुंबांक कशें मोरयेन जेजू थंय एकवटावन दवरलां ह्या विशयांत नियाळ करता. तेर्साच्या भक्तीपणाक झुजाचें बॅकग्रावंड आसा. टर्कीश म्हळ्यार मुस्लीम आनी स्पेनाचे हे झुजारी क्रिस्ताचे पाटलावदार. ह्या झुजा वेळार स्पेनाच्या झुजाऱ्यांनी सदां न्हीत म्हणलें बरी, ते झूज करताले, सांगात आस मागणें करताले आनी तांचे मदें चड चालतेर आसलें मागणें तेर्साचें भक्तीपण. तेर्स ते करताले, मरयेक ते चड मानताले. आनी खेद वेळा तांकां स्पेनाच्या सोजेरांक जैत मेळ्ळें. तांणी हें जैत मोरयेन आमकां दिलां म्हणून सांगूंक तांकां मस्त संतोश जालो. आनी त्या थबळतावन हें फेस्त जैताच्या मायेचें फेस्त म्हणून तें आचरण करूंक तांणी सुरू केल्लें. आनी ताचे उपरांत सुमार 16व्या-17व्या शतमानांत तें पाप साहेबान रोझरीचें फेस्त म्हणून आचरण करूंक पवित्र सभेक उलो दिलो. हें कोंताच्या तेर्साचें भक्तीपण झुजाच्या बॅकग्रावंडार तें चड चालते घेता. आनी उपरांत जाल्यार तेर्साचें भक्तीपण आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत सदांच्या चलत्या जिवितांत कशें अंतर झूज आमच्या भितर जाता, आमच्या कुटुंबांत जाता, तें पयस करूंक ही एक वाट म्हणून आमी समजता. एक सांगणीच आसा, खंयसर मोरये थंय एक कुटुंब सांगात रावता, मागण्यांत सांगात रावता, ते बाळता. खंडीत जावन आमच्या कुटुंबांनी तेर्स आमी आज म्हणटा जाल्यार तो आमी सुरू केल्लो न्हय वा आमी आमच्या काळार सुरू केल्लो न्हय. खंयच्याय काळार आमच्या पुर्वजांनी आमकां तें शिकोवन दिलां आनी तें आमी अजून करता. आनी हाचेर आमी फाती येता की मोरी आमच्या कुटुंबांत जर आसा ती जेजूचें मोन कितें म्हणून आमकां समजयता. जेजू कितें जाय, आमी कशें जेजूक मानवून जिये जाय, आमचें जिवीत कशें जेजूच्या उतरां प्रमाणे तें मांडून हाडी जाय, हें ती आमकां शिकयता. कित्याक एक आवयचें काम तें आनी ती आवयचें काम ती बऱ्यान करता. कोंताच्या तेर्साचें भक्तीपण आमी आदारतना आमी मोरये विशांत न्हय बगार जेजू विशांत चड नियाळता. हर एक मिस्तेर आमी पळयता जाल्यार हे मिस्तेर आमच्या साल्वासावाचें मिस्तेर. आमी बाचाव आमच्या खातीर जेजून कितें केलें, जेजू ह्या संवसारांत येवन ताणें ताचें बलिदान कशें आमकां भेटयलें आनी कशें तो आमकां बापा जरशें व्हरता ह्या विशयांत मोरये आमकां नियाळ करूंक अवकाश करून दिता. आनी मोरये आमकां एक हातेर जाता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें मोरी शीस कश्टांत आशिल्ल्या वेळार, शीस कितें करचें म्हणून मुखार कितें म्हणून प्लॅन नातल्या वेळार तांकां सगळ्यांक सांगाता ती मागण्याक बसता, ती तांच्या सांगाता रावता, तांच्या कश्टांच्या काळार तांच्या सांगाता मेळोन मागता. आनी पवित्र आत्मो शिसांक आनी तिकाय मेळटा.
मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, हे फेस्त वा स्मरण आमी आज करतना आमच्या कुटुंबांनी आज मोरयेचें स्थान कितलें हें आमी व्हरून पळोवंक जाय. मोरी म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत तशेंच कुटुंबांत कितल्या मापान आमी तिका जागो दिला आनी तिच्या तेर्साचें भक्तीपण आमी कितल्या मापान कितल्या बऱ्या रितीन तें करता, कितल्या बऱ्या रितीन आमी नियाळ करता, हेंय आमी व्हरून पळोवची गरज. जावं पुरो थोडे फावटी तेर्साचें भक्तीपण इल्लेशें फाटीं पडलां जाल्यार तें परतून स्थापीत करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. कित्याक अंतरझूज म्हणलें तें रावना. उत्पत्ती ग्रंथांत तें सुरू जालां. थंयसर आवय सर्पाचें माथें चेंचतली आनी मनशा कुळा मदें हें झुजू चलत आसतलें म्हणले थोडे अंश थंयसर आसात. आनी हें झुजू अंतरझुजू म्हणजे आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जावचें झुजू आनी आमच्या कुटुंबांत एकामेकां ना समजुण्यान मनस्तापान जावचीं झुजां, ल्हान ल्हान झुजां हीं पयस जे जाल्यार घट्ट मागण्याचें व्हळ आमच्या कुटुंबांत आसूंक जाय. आनी हें मोरी आमकां अवकाश करून दिता. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांतर आमकांच आमी बचाव करता, आमच्या कुटुंबाचें जिवीत बरें करता, आमचें वैयक्तीक जिवीत बरें करता. हें समजून मोरयेक आमच्या मदें सदांच दवरया. मोरी आमकां जेजूस अशी व्हरतली आनी सांगतली ताणें कितें सांगलां तें तुमी करा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमचें आपलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमची न्याय पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्पोर मानून घेवं. बापा, ओंकार मोरयेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे घुट नियाळून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेदी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्य ओंकारी मरयेक आज आमी नमान करतना एका थळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणेक प्रकाश तिणें संवसाराक मागयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे बदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्व आनी संसार प्रकारच्या वैभवान उंच तुका जय.
सर्वेस्पराचे नावे तकाराचे उंसरनी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन स्मरण सुसूंक वेच्या आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा सुगट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता. तुझ्या येड्या सुम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सर्वणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत उवाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टेगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार म्हजे देवाचे माये संगती भाग्यवन दमदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुम्यान शिकयल्लें मागणें सांगाता म्हणून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आसूं दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां काळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नात्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक स्तुती, पदवी, महिमा
आमची ससनाच्या ससनाक समया जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरीर संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यात आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुजे भितर आमचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थोया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा ह्या पवित्र संस्कारांत तुज्या पुताचें मरण आनी पुनर्जिवंतपण संतोषभरीत काळजान आमी परगडता. हे आमचे सुरवणीचे गोठ हांगा भक्तीन नियाळून ह्या संवसारांत जेजूक ताच्या संतोषांनी आनी कश्टांनी आमी एकवटू आनी मेल्या उपरांतच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. ओ सुनियात
क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उर्व्या संगी कर्या नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी सर्यातीच्या मोगान वाटती आमकां भरवशाची. केले मोरते बाग मारयेचे प्रस्तुत जावचे आपल्या देवा. आवय तरी आमकां रावचे सर्वेसांच्या देख जावं सोपच्या. ओडव्या संगी कर्या नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी सर्यातीच्या मोगान वाटती आमकां परवशाची. मुखार पुत्रा सोये आमकां बरे आशीर्वाद दीव आमकां. वर आमकां आमच्या दुस्मानांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान.